आज आमी जेन्ना माननीय मंत्र्याच्या सहकार्यान आमी जेन्ना पंचायत चलयतात तेन्ना आमकां मंत्र्यान जावं खंयच्याय कामा विशीं आतां तुमी जाणा आसतले रिवणा भितर सगळ्या सांग्या भितर तशें गोंय भितर आमच्या मंत्र्यान खूबसो डेव्हलपमेंट केला आनी असो डेव्हलपमेंट न्हू की तो दोळे मुखार दिसता ते आदारान आमी जेन्ना प्रोपोजल टॉयलेट ब्लॉकाच्यांक पळोवपा येयलो तेन्ना आमकां खरेंच पंचायती तशें आमकां बरें दिसलां की आमची भुरगीं माणकुलीं भुरगीं ही जी पळय आसा आनी ह्या हायस्कुलान हांव शिकलो एज अ एक्स स्टुडंट म्हाका दिसलें की हे टॉयलेटाचो आमची बरो कंडिशन बरी ना तेन्ना हांवें माननीय मंत्र्या फुडें गेलो आनी एक प्रपोजल घातलो सर अशें आमचे जे पळय प्रायमरी हायस्कूल बाणशी आसा ते मातशें क्रिटिकल कंडिशनान आसा आनी रिपेर करपाक जाय सर म्हणपाक आमी डायरेक्ट रिपेर नाका आमी डायरेक्ट तो नवो बांदया तेच भशेन सराचो सहकार आमकां खूब आसता तेच भशेन आम तुमचे पंच आसा हांगा पंचाचो इनिशिएटीव घेवन बाकीचे डॉक्युमेंट कितें नाशिल्ले ते तेणें जाता तितले बेगीन हे हाडून दिवन काम कंप्लीट केल्लें आसा तेच भशेन आमचो मंत्री तेच भशेन सरपंच आसा आमचे पंचायत बॉडी आसा आमी खंय तर काम करता तेन्ना हें ते पळयनात इलेक्शनां हांगा कितें जातलें बाबा हांगा आसा हांगा मायनॉरिटी आसा हें खंयचें ध्येय आमचो आमदार मंत्री केन्नाच लक्षांत धरना कारण डेव्हलपमेंट म्हणटा डेव्हलपमेंट जावपा जाय आनी लोकांचे सगळ्यांक उपेगाक पडपाक जाय तेच भशेन आमचे कमिटीचे सगळे मेंबर आसा तेणे आतांच हांवें तांकां प्रपोजल सांगलां की तुमी NOC पसून दिया आमचो मंत्री हांगा आसा NOC दिया ही जी दिश्टी पडटा स्टेज आसा हांगा शेड आनी एक ड्रेसींग रूम आमकां तुमी NOC दिले जाल्यार मंत्र्याच्या सहकार्यान आमी तो कंप्लीट आतां रोखडेंच म्हणना पूण जाता तशे भशेन कंप्लीट करून दिवपाचो प्रयत्न करपाक तेच भशेन आमचो फादर आसा एज मॅनेजर फादर खंय तरी पयस गेल्ले काय आसा एक्चुली आमच्या रोजिता म्हणटाले मॅनेजर ना आमी इनॉग्रेशन मागीर करया पूण म्हाका कितें दिसतालें हांव एक्स स्टुडंट हेचो आनी म्हजो बर्थडे हांगाच जावचो आनी हांव सगळ्या भुरग्यां कडेन अशें मागता तुमी फुडें एक्स स्टुडंट जातले तुमी खंय तरी कामां बरें जातलें म्हणटना आपलें हायस्कूल हें केन्नाच सोडचें न्हू जेन्ना सरपंच हांव आसलो तेन्ना हायस्कुला लागीं अशें टॉयलेट बॉक्स जे पळय प्रपोजल दिल्ले ते कंप्लीट करून दिल्ले आयज तुमी हें म्हाका दिलें हेंय आमी कंप्लीट आमच्या सरपंचा सहकार्यान तशें आमच्या मंत्र्याच्या सहकार्यान हेंय कंप्लीट करून दिलां आतां जर मुखार तुमी हो प्रपोजल दिता आमी हेजे विचार करून म्हळ्यार कसो फंड कसो जाता पळोवन ते कंप्लीट करतले सगळ्यांक म्हज्या बर्थडेच्या विशीस दिता आनी सगळ्यांक आमच्या टिचर्सांक तेच भशेन फादर्सां आमच्या पंच मेंबर कपेलाच्यो कमिटी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा नमस्कार पयले सुवातेर आयज ह्या टॉयलेट ब्लॉकाचें इनॉग्रेशन करपाक आमच्या मदीं आसले सरपंच आमचे फादर डेप्टी सरपंच आनीक सगळे पंचायत मेंबर्स आनीक आमच्या चर्चीचे सगळे कमिटी मेंबर्स पॅरंट्स हांव चड वेळ घेना पयले सुवातेर तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आनी रिवणकारांच्या वतीन आमचो धडाडीचो आमचो डेप्टी सरपंच बाब सुर्याबाई यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान आय विश हिम अ व्हेरी बेस्ट अँड हॅपी बर्थडे टू यू डियर सुर्या जायते काम करता तो आनीक म्हाकाय बरो जाय तो ताचो सपोर्ट मेवता आनी आमी जायती उदरगतीची कामां ना फकत रिवणाक ताचे एडवायस ताचे बाकीचे कनेक्ट्स ताचे जे दुसरे कडेन तांचे हे सगळे त्याच्या आदारान आमी जायती कामां करतात आमी पळयतात की पंचायत मेंबर निवडून येयलो आपले एक रिजोल्युशन घेता आनी मागीर रावता रिजोल्युशन घेवन रावन कांयच जायना ह्या फायलीचे फॉलोअप करपाक जाय पणजे वचपाक जाय BDOन वचपाक जाय इंजिनियराक हाडपाक जाय टेपी लावपाक जाय जायतो वावर आसा तो आमदार करतलो म्हणून रावलो जर जाय जाल्यार जायना हें नेटवर्क आसता आमचे पंचायत मेंबर आमचे सरपंच आमचे जिल्हा पंचायत आमचे BDOज हांच्या उपरांत सुर्याचें काम जें आसा आमचो भाई आसा तो सगळ्या ऑफिसान वयता दारान रावन म्हाका फोन करता आपूण भितर वयता ती फायल काडपाक लाय ताजी सिग्नेचर मारपाक लाय आनी ती व्हरून दुसऱ्या ऑफिसान येता अशें 20 डिपार्टमेंटां भोंवल्या उपरांत एक काम जाता कामां तशीं जायनात एक फावटी रिजोल्युशन घेतलें आनी एका बरोबर दंड करून काम येवन पडटलें हें सगळें काम करपाक ह्या पंचायतीचे सरपंच आनी आमचे डेप्टी सरपंच खूब काम करतात ह्या पंचायत मेंबराचे ताणें आपापली कामां घेवन फुडें गेले जर जायतो वावर जावपाक शकता हांव चड वेळ घेना परत एक फावटी आमच्या गांवचोच भाव आयज एका व्हडल्या पदाचेर वयता आनीक गांवांत भितर आसले डेप्टी सरपंच जावं पूण ल्हान पद आसल्यार पसून व्हडली कामां तेज्या हातभार लायता
आमी जायती कामां आज घेतलेली आसात. पंचायत बिल्डींग आमची बांदून आता कंप्लीट जाता. दुसरे फेजीचें काम आमी हॉल थंय वयर काडटात. आमी एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर तुगेले RMD म्हणजे रुरल मेडिकल सेंटर बांदपा खातीर काम हातीन घेयलें, पूण कोणी तरी थिंगा काम एक्सकॅवेशन चलता आसतना एक लिटिगेशन जालें आनी कोणी त्या जमनीचेर आपले कितें प्रॉब्लम सांगले, डिस्प्यूट अरायज केले म्हणून तें काम थंय उरलेलें आसा. जायती रस्त्याची कामां आतां तुमकां दिसतलें की रोखडेंच आमकां अंडरग्रावंड केबलिंगाचो फायदो जातलो. आयज ह्या गांवांतल्यान एक व्हडली लायन गेल्ली आसा. 24 आवर्स तुमकां उदकूय मेळटलें, खंयच्याच गांवाक मेळना अशें 24 आवर्स लायट अनइंटरप्टेड अनडिसरप्टेड. तशेंच उदकाची सोय तुमकां करपा खातीर ही लायन ड्रॉ केल्ली आसा. हें सगळें काम करता आसतना आमकां रस्तो एखादे फोडचो पडटा, तो रोखडोच आमी रिवायवूय करतले. आनी ही कामां जी जातात तांचे तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य आसप खूब गरजेचें. कोणाच्या घराच्या शेजारान गेल्या नंतर आमकां दिसता की हिंगा फोडनाका त्या सायडीन वच, हें जायना. परत परत झिगझॅग ट्रॅक्स घेवपाक मेळनात. त्या खातीर आमकां केन्ना केन्नाय तुमी सांगल्या उपरांत पसून तें काम जायना, पूण तें रिस्टोर करून दिवपाचें काम ही जबाबदारी आमी घेतात. हांव चड वेळ घेना. परत एक फावटी फादराचो आमकां बेळसांव जाय, आशिर्वाद जाय, जाणे करून ह्या गांवांत भितर तुमच्या चर्चीच्या सामकाराक आतां हे स्टेजीचें काम जालें जर जायत, तेणें सांगलां खंयचे फंड बी कांय ना, तुमी म्हाका दिले जर जाय जाल्यार इमिडिएटली करून दिता. मायेच्या पयलीं पसून जाता जाल्यार पळोवया, ना जाल्यार मायेच्या पयलीं आमकां पावसाच्या उपरांत म्हणजे एका वर्साच्या भितर हांगा तुमकां स्टेजी जाय जर जाय जाल्यार ती करून दिवया. बरो ड्रेसींग रूम, कितें आमचे कल्चरल प्रोग्राम्स जातात तेन्ना ह्या चर्चीचे किंवा आमच्या भुरग्यांचे प्रोग्राम्स आमकां पळोवपाक मेळटले. पॅरिस विकाचे प्रोग्राम जातात. आमकां स्टेज ही जाय. आतां ती स्टेज कशी बांदप, म्हणजे फुडल्यान हें फ्रंट आसतलें, बरें हें फ्रंट आसा हय, थिंगा त्या सायडीन जर सुवात मेवता जर जाय जाल्यार ड्रेसींग रूम, आतां तितलो ड्रेसींग रूम तुमकां दिवपाक जागो फावना. एक्सेस पेड्यार जाता जाल्यार ही स्टेज मातशी कट डावन करून भितर घेवन कितें तरी कोन्न आमी हें एलिवेट करून तें करून घेवया. खर्च कितले जावन त्याच्या पासून तुमी कांय चिंता करूं नाकात. आमी पळयल्यात की आमच्या तुमच्या स्कुलाचे फातिमाच्या स्कुलाचे आमी जायते पयले म्हजे पयले टर्मान हांवें जायते काम केल्लें. रिटेनिंग हॉल आसतले, पेवर्स आसतले, तेच्या फाटल्यान एक दोड कोसळटाली, हांगाचेय पेवर्स आसतले. हे सगळे आमी काम जे काम आमकां सांगलां ते काम आमी त्या वखदार कोण आमकां कितली मतां पडटात हेचो हिसाब किताब दवरनासतना आमी सगळीं कामां केल्ली आसात. लोकांनी मुखार येवपाक जाय आनी आमी ही कामां घेवन मुखार वतात. म्हणजे इतकेच एडवायज आसा आमच्या पंचायत मेंबरांनी मातशें पणजे एक फावटी दोन फावटी ऑफिस पयल्या उपरांत तुमकां एक कॉन्फिडन्स येतलो. सगळें जर बाईचेर घायलें जर जाय जाल्यार तुमी केन्ना डेव्हलप जावपा ना. तुमकां फाल्यां फुडलें पावल मारपाक जाय तेन्ना तुमकां हें सगळीं ऑफिसां बरी तरेन तुमकां लागसर जावपाक जाय. त्या खातीर मागता सगळ्या कडेन सगळें कांय फाटीं दवरून राजकारण फाटीं दवरून आमकां डेव्हलपमेंट करपाक तुमी पार्टिसिपेट जावचो. आमच्या कडल्यानय केन्ना केन्नाय निग्लेक्ट जालें आसतलें. आमचें जायतें व्हडलें काम आसा, गोंयभर म्हाका काम करचें पडटा म्हणून हिंगा एखादे वेळ म्हज्या गांवांत भितर एखादें जालें जर जाय जाल्यार म्हज्या भावांनी तें काम फुडें हाडप चड गरजेचें. हांव मागता आमचे एखादे वेळ आमचे पंचच जाय अशें कांय ना, फादराचे किंवा आमच्या कमिटीच्या मेंबरान म्हज्या लागीं येवन जर कितें सांगलें जर जाय हांव त्या पंचायत मेंबराक कॉन्फिडन्सान घेवन ही कामां मुखार व्हरपाचे हांव प्रयत्न करतलो. इतकेंच सांगता. परत एक फावटी हांव आमचे वाडदिवसाच्या निमित्तान आमचे भाई जे आमकां सगळ्याक आदार करतात, खंयच्याच धर्माचो किंवा भेदभाव करनासतना ते काम करतात म्हणून तांकां भलायकी मेळुनी आनीक सुसेग मेळुनी आनीक ह्या आमच्या सगळ्या गांवां खातीर उदरगतीची कामां करपाक ताका व्हडलें जिवीत फावो जावनी. देव बरें करूं.